नुव्या कसलेच परिवर्तन चालले ना. दर्यावेळेर चेंजिंग रूम ना, रस्ते रुंद जायनात, पाय मेकळे करूंक ओपन स्पेस ना, भुरग्यांक ग्राउंड ना, लायटीचे केबल्स बाबत उदकाची पायपां फुटतात, वेळना हेल्थ सेंटराचो प्रश्न अजून सुटना, इलेक्ट्रॉनिक सिटीन थळाव्यांक जॉब मेळना. नुवेच्या आमदाराकडे लोक मोठे अपेक्षेन पळयतात. प्रुडंटाचे खबरामेळ्यान नुवेच्या मतदार राजाचो लोकनामो. फार व्हडले नवलशे बदल कांयच पळोवंक ना. परिवर्तन येतले म्हणटाले, ताका आमी इतले आतुरतेन राविल्ले. 4.5 वर्सां परिवर्तनाची फाटूच पळयली आनी सुदारणा बद्दल कितें म्हणपाक जाय म्हाका दिसता एकूय विशय म्हाका मेळटा म्हणून. फक्त फाटल्या 5 वर्सांक अशें कांयच बदलप जावंक ना. लेट अस बी ऑनेस्ट. आतां लोक आमचो एडेर येता. वी डोंट हॅव इवन अ चेंजिंग रूम. सी द रोड्स गोईंग टू द बीच, हाव नॅरो दे आर. वी कांट इवन ब्रॉडन देम. The road going in my ward, which is going from Utorda to Verna, लज दिसता सांगू, लज 2 गाडयो पास जायना. आमच्या पंचायतीक पडना आनी आमच्या सरकाराकूय पडना. वी हॅव गॉट अ लॉट ऑफ प्लेसीस. वी डोंट हॅव अ ओपन स्पेस टू सीट. आमच्या जाणट्यांक सांजचे गांवांत बसतले कांयच ना. नो सिंगल ओपन प्लेस, नो सिंगल थिंग टू सीट. यातून जिल्ल्यांतल्यान थोडे बांक घातल्या, पूण ते बांकाची दृश्टी पासून पळय, जाणट्यांक आमचे बसूंक मेळटा. आमचो गांव माजोर्दा, वी डोंट हॅव अ गूड प्ले ग्रावंड फॉर आवर चिल्ड्रन. आमी स्पोर्ट्स पॉलिसी म्हणटा, जाल्यार प्ले ग्रावंड ना जाल्यार कसलो डेव्हलपमेंट म्हणटा तूं? सरकाराचो कितें पूण एक जीम आसा आमच्या तरणाट्यांक कसरत करतले म्हटल्यार तोय ना. लायट पडली जाल्यार ज्या काम्यांक बी लायट्यो घालतात त्यो साबशेंड घाल्ल्यो आसा. रस्ते पडयले, रस्त्याक फकत कॉस्मेटीक वयल्यान जो दामोर मारतात, एक फावट मारता, दुसरे फावटी वयता. तिसरें पडयलें जाल्यार उदकाची पायपां कितलेच फावटी फुट्टा. हाजो जाबाब आसा, पूण ते लोक ते जाबाब कितें पळय आहा तो दिनात आमचे परजेक. जर तूं पळयलो जाल्यार लायट जेन्ना खांब्याक लायट 2 दीस पेट्टा आनी दुसऱ्या दिसा वयता, तेन्ना ती साबशेंड कोवता, तेन्ना तांणी जो पंचायतीन वो गोवोरमेंटान त्या मनशाक तेजी वॉरंटी वो गॅरंटी मागून त्यो लायट्यो घालच्यो. दुसरें तूं जेन्ना रस्त्याक म्हणटा, रस्त्याक दामोर आयज गेलो फाल्यां गेलो, पूण तांच्या बोर्सांत पयशे वयता. जर कॉन्क्रीट घातलो जाल्यार 20 वर्सां जो पळय आमच्या घराक बेतो उरता, तेच भाशेन तो रस्तो उरतलो आसलो, पूण कोण ताचेर उपाय घेयना. उदक तूं पळयलो जाल्यार गांवांत जायतीं शेतां आसा, भाटां आसात आमचीं. उदक आमकां सेलावलींतल्यान येता. जरी तर ह्या शेताच्या पोंदार एक सांप वेल मारलो आनी हे गांवां पुरतो एक विलेजीन तर एक प्रोविजन करून दवरलो उदका खातीर, ती पायपां 10 फावटी फुटल्यार पासून आमकां उदक येतलें आसलें, पूण तें कोणें करूंक ना. Till today, Lotoli is not yet done up with it. There are parts of the village which have not even started with the underground. Our MLA, when we got a new MLA, he said, oh no, I will do it in no time. I want this map, I want that map, the underground map, what is there. But till today, he has failed in all possible ways to do any development for my village at least. हल्लो वेर्नाचो एक हेल्थ सेंटर, बिकॉज वी अटॅच टू हेल्थ सेंटर ऑफ कोट्टाली. आतां फ्रॉम ट्रेवलिंग फ्रॉम हियर टू कोट्टाली और हियर टू मारगांव इज इक्वलंट, ऑलमोस्ट सेम डिस्टन्स. म्हाका सुद्दां एक फावट प्रॉमिस केल्लो आमगे लास्ट टायम इलेक्शन आयलें तेन्ना एमएलएन एक हेल्थ सेंटर येतलो म्हण. सो तो आज पासून येयलो ना. सो नेक्स्ट दुसरें म्हणल्यार एक प्रॉमिस तेगेलो एक ग्रावंड ऑलरेडी एक्वायर्ड केल्ले आनी एक टेम्पररी ग्रावंड एस वेर्ना जाल्लो, आनी ते ड्युरींग द टेन्यूर ऑफ द प्रिवियस एमएलए. आनी तेणें प्रॉमिस केलें आमकां एक ऑलवेज एक इंटरनॅशनल स्टेडियम जसो बांदून दितलो म्हण. आयज तो स्टेट चोयल जाल्यार इवन एक भुरगे हेट्टो जाल्यार पासून ना, तितले रबर बायसरले, फातर बायसरले जाल्यार ते रेजिडन्स आसा ते टेनर रावता तेणें गार्बेज डंप केली आनी ती गार्बेज पिका एक फावट काडटाय. आनी म्हाका सुद्दां ती जाल्यार कितें बेश्टो इंटिरियर रोड्स आसाय तेजेर ती गार्बेज क्लियर जायना. आनी एक मन मध्ये म्हाका सुद्दां प्रॉमिस केल्ले ते आज पासून फिलफूल जालें न्ही. ऑलमोस्ट म्हाका सुद्दां ऑलमोस्ट 75% म्हणटा ते फिलफूल जालें नाही प्रोजेक्ट. 4 वर्सां म्हाका दिसता आमच्या नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीत बरो डेव्हलपमेंट कांयच जालें ना. आनी जरी तर थोडो डेव्हलपमेंट जाला विलेज वायज जाल्यार आमचे पंचायत लेवलार जाला. ज्या सरपंचांनी आमी 5 मेंबर एकठांय जावन पंचायत फंड युटिलायज करून जाल्यार जायतो गांवांत डेव्हलपमेंट केल्लो आसा. पूण आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज MLA वायज म्हाका दिसता व्हडलो डेव्हलपमेंट कांयच ना. आमचे युथा आख्या आमच्या नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी जायत यूथ आहा, आख्या गोंयांत तर यूथ आसा.
पूण युथाक केन्ना गव्हर्मेंटान पॉलिसी काडना जॉबा बाबतींत. आयज यूथ एस तशें शेपडून पडलो आहे. कित्याक गव्हर्मेंटान बरी पॉलिसी हे आमगेले युथाक काडलो ना. जेन्ना आमचे वेन्ना इलेक्ट्रॉनीक सिटी आहा पूण जॉबां कोणाक आय? नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी कोणाक जॉब आय बरी? कोणाक जॉब दिले नाय. आमच्या बेतालबातीच्या गांवांत जायतें डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा. जावं रोड्स आनी जावपाचे आसात, टेंडर जाल्ले आसात आनी थोडे दिसांनी चालू जावपाचे हॉट मिक्साचे. तेच परी आमी एक उदका बाबतींत आमकां त्रास जाताय म्हणून आमकां एक वॉटर टँक बांदलेले आसा आनी ते थोडे दिसांनी ते कमिशन जावपा आसा. तेच परी जेन्ना तोडी आसात आमच्या गांवांत आनी तोडी आसप म्हणल्यार सारकें थंडसाण लोकांक मेळटा. प्रुडंटाच्या मतदार राजा डिबेटी वेल्यान लोकनामो माळ्यांतलो हो नुवेच्या मतदार राजाचो लोकनामो. असो एक एक करून 40 मतदारसंघाचो लोकनामो प्रुडंट रिलीज करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कायदे मोडपी लोकांचेर दोळो उरचो आनी गुन्यांवकारांक धरपाक आदार जावचो म्हूण मडगांवांत 34 CCTV कॅमेरा बसयल्ले. मात फाटले 6 म्हयने जाले ते चलनात आसून नाशिल्ल्यान जमा. साउथ कलेक्टराच्या डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटाक रिपोर्ट धाडला म्हूण मडगांवचो ट्रॅफिक DYSP सांगता. मारगांव टोटल 34 कॅमेराज बसयले आमी CCTV कॅमेरा. ते अंडर MP लेड फंडाचेर बसयले. म्हणजे लास्ट अबाउट 6 मंथ फ्रॉम सप्टेंबर सगळे कॅमेरा डावन आसा आनी सद्याक कॅमेरा चलना. पण त्या विशयी आमी आमचो DM साउथ कलेक्टर सराक आमी त्या विशयी रिपोर्ट धाडला आनी आमी रिपोर्ट धाडटकर इवन आमच्या DM साउथ कलेक्टर सरान मिटींग आपयली सगळ्यांची. जे सगळे म्युनिसिपालिटी कन्सर्न COs आसा तांची मिटींग आपयली आनी तांकांय ताणें रिक्वेस्ट केले की तुमी ते मेंटेनन्स जे आसा ते म्युनिसिपालिटीन करचे. आनी ताजे नंतर मागीर म्युनिसिपालिटीन COनी सांगलें की आपूण विचार करता आनी ताजे नंतर अजून फुडें कांय जालें ना. मागीर परत आमी जेन्ना रिपोर्ट धाडलो तेन्ना कलेक्टर सरान एक कमिटी फॉर्म केल्या अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ एडिशनल कलेक्टर 1 आनी IT डिपार्टमेंटाचो एक एक्सपर्ट आसा आनी कन्सर्न आमचे ट्रॅफिक सेल इन्चार्जीस आसा. आनी ते कॅमेरा आतां कित्याक चलना, कितें प्रॉब्लेम आसा, जावं तांचे लोकेशन चेंज करपा जाय जावं वाडोवपा जाय हाजेर तांकां रिपोर्ट दी म्हणटा. सगळी इन्स्पेक्शन जाला ओन्ली बिकॉज ऑफ इलेक्शन प्रोसेस आसा. एक 2 कडेन उरला, बाकीचे सगळ्याक जाला आनी रिपोर्ट पेंडींग आसा. सो कमिटी आपलो रिपोर्ट दितलो. इमिजिएटली कोड ऑफ कंडक्ट जातकच परत आमी कलेक्टर सरा मॅटर टेकअप करतले. कलेक्टरा कडल्यान लिस्ट येवन दी मागीर पळयता म्हूण तावडे सांगता. Some 1.5 months back, our additional district magistrate has sent letter, and according to that, one director of technical, as well as my one technical section, assistant engineer, junior engineer, traffic police, traffic DYSP, they to ground all the cities wherever camera is put. In that cameras, they have inspected some 22 places where cameras are installed. Out of that, only one camera is working. That was that report we got 21. Now the 21 should be given for maintenance and for repair. That we are waiting for that list from the collector office, because collector in an earlier meeting of this camera was directed to us. पुटंडा खातीर मडगांवच्यान सावय डायस. 4 वर्सां उपरांत CBI वास्को सड्यावेले स्कुलांतली चलयेची बलात्काराची केस बंद करता म्हूण शिवसेनेन निशेध केलो. 19 फेब्रुवारासान गोंयांत शिवसेनेची वांगडी नोंदणी मोहीम सुरू जातली. 5000 सक्रिय कार्यकर्ते वांगडी करपाचें लक्ष शिवसेनेन दवरला. शिवसेना तरणाट्यांक शिव रोजगार योजना चालीक लायतली. अनेक युवक अनेकांक शिवसेनेचे कार्य करपाची इच्छा तांणी प्रकट केली आणि मोठ्या प्रमाणात आम्ही पक्षाचे काम करता असे अनेक युवक आमच्या पर्यंत पावले आणि त्याच अनुषंगान पक्षाने आम्ही असे ठरयला की येणाऱ्या एका महिन्या भितर पूर्ण गोमंतकभर आम्ही 5000 पक्षाचे सक्रिय कार्यकर्ते आम्ही करतले आणि 19 तारीखच्यान आम्ही एक अभियान सुरू करता, सदस्य नोंदणी अभियान.
येणाऱ्या जे ग्रामपंचायत निवडणुका आसतल्यो त्यानंतर जे अनेक निवडणुका आसतल्यो आम्ही सक्रिय सहभाग तातूंत घेतले आणि त्याच्या पयलीं निवडणुका ग्रामपंचायत निवडणुका जावच्या आधी पूर्ण गोवाभर 5,000 सक्रिय कार्यकर्ते शिवसेनेचे या ठिकाणी निर्माण जातले. शिवरोजगार योजना अंतर्गत आम्ही अनेक रोजगार या ठिकाणी उपलब्ध करण्याचे आमचे विचार असा, मानस असा, तो अस्तित्वान शिवजयंतीपर्यंत आम्ही हाडटले. अनेक युवकांक आम्ही सक्षम स्वताच्या पांयाचेर उबे करपाची ताकद तांकां ट्रेनिंग दितले, तांकां बऱ्या वेवसायान कुशल अशें नेतृत्व दिवपाची ताकद निर्माण शिवसेने मार्फत आमी तांकां दितले अशी आमची योजना फुडें आसतली. जे वास्को 4 वर्सां पयलीं जी एक बलात्कार जाले 4 वर्सां भुरग्यां चेडवाचेर, ती केस बंद करची अशें म्हणून ते मागतात. आमकां समजना एक चेडूं एक धाकलें गरीब आसतलें एकटें, पूण ताका न्याय दिवपाक हे गव्हर्मेंटा कडेन जायना अशें दिसता. शिवसेनेन माविनाचे दाबोळे कम्युनिदाद जमनीचे प्रकरण वयर काढले आणि वृद्धाश्रमाला जागा देण्यात आली असताना तिथे इलेक्शनचे रिझल्ट यायच्या पहिली पण न थांबता शाळा बांधायला सुरुवात केलेली आहे. तर ह्याचा आमचा प्रखर विरोध असणार. ह्याच्याबद्दल आम्ही तिथे निदर्शन करणार आहे. आम्ही कलेक्टरला पण भेटणार आहोत आणि गरज पडली तर गव्हर्नरला पण एक आम्ही भेट देऊ ह्या विषयाबद्दल सांगणार आहे. कारण की जो माणूस BJP पक्षात नव्हता, आत्ता आला, म्हणजे तो येता येताच आपल्याबरोबर भ्रष्टाचाराची परत एक लाट घेऊन आलेला आहे. म्हणजे त्यांना मनापासून ठेवायचं नाही, पण वृद्धाश्रमाची गरज आहे. आणि असं वृद्धाश्रमाची गरज असताना BJP पक्ष ज्यावेळी राज्यात होता आणि अजूनही आहे असताना त्यांनी असं जे केलं आहे म्हणजे BJP पक्षाचं आणि मॉविन गुदिनो ह्यांचं साटेलोटं हे 100% आहे आणि त्यांचा भ्रष्टाचाराला मदत करायचा विचारच आहे. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. घेऊया एक ब्रेक.